दिवाळेन खंयचो आयलो ते चर्चेत जाताले आज भौसानी आसा जात म्हणजे अशी दोन तीन नांवां घेवन बरी दिवाळी तेंची आसा पूण आतां फाटले 20 वर्सां दिवाळी कोण उलयना म्हणजे आम्ही मातसो प्रयत्न केले की परत चर्चा सुरू जावची कवर मुखपृष्ठ पळयल्यानंतर लक्षात येता की नेहमीपेक्षा वेगळं कितें तरी बघितल्या बरोबर वेगळेपणा जाणवला हे महत्वाचं आहे. कारण मुखपृष्ठापासून आपल्याकडे दिवाळी अंकांच्या मुखपृष्ठाची अशी एक काय म्हणूया त्याला अलिखित परंपरा किंवा संकेत आहे, पण त्याच्या बाहेरचं असं आणि त्यामुळे तो अधिक आकर्षक वाटला. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की हातात घेतल्यानंतर वाचावा असं वाटणं हे महत्त्वाचं आहे. आणि माझ्या दृष्टीनं या अंकाचं असं चालल्यानंतर असं वाटतं की याच्यामध्ये अतिशय चांगला आणि गोव्याच्या दृष्टीनं महत्त्वपूर्ण असा मजकूर या अंकामध्ये आहे. तो मी वाचल्यानंतर मग त्यावरती प्रतिक्रिया देईल, पण या क्षणी मला हे काही हेडिंग्स आपली शीर्षकं वाचल्यानंतरच लक्षात येतं. अभिनंदन राजूबाब, तुमच्या टीम सकट सगळे छान. आज गोमंतक या दिवाळी अंकाचे आज प्रकाशन जाल्लें आसा हांगा. गोमंतकाची खूब वर्सांची परंपरा आसा ह्या दिवाळी अंकाची. तातूंत बरे बरे साहित्य, लेख, काव्य, बालकथा अशे खुबशे विशय लोकां मुखार हाडटा. हातूंतल्यान लोकांची विचारशक्ती वाडटा, साहित्य वाडटा आनी बरे बरे लोक भुरगीं सुद्दां ह्या गोमंतक दिवाळी अंकान आपलें लिखाण धाडटात, तांकां पारितोशकाय मेळटात आनी ही परंपरा तांणी अशीच राखून दवरल्या आनी वर्सान वर्सां ती तांची बरी बरी लेखन हांगा आमकां वाचूंक मेळटा. म्हजी तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा की तुमी हो अंक जरूर वाचचो. आनी ह्या वर्सा तांणी खुबशे बरे विशय घेतिल्ले आसात. एक कलावंत हो विशय तांणी ह्या वर्सा घेतिल्लो आसा आनी ह्या विशयाचेर तुमकां ह्या दिवाळी अंकांतल्यान गोंयचे बद्दल भरपूर म्हायती मेळटली. तुमकां सगळ्यांक म्हज्यो दिवाळीच्यो शुभेच्छा. गोमंतक हे दैनीक गोंयांत एक क्रांतिकारी दैनीक आसा. कारण गोंयांत पोर्तुगेजाच्या तेंपार वाचन संस्कृती अशी नाशिल्लीच म्हणटा ती थोड्याच कांय शिक्षीत लोकां भितर मोजक्याच लोकां भितर आशिल्ली. पूण सार्वजनीकपणे वाचन संस्कृतीची जर क्रांती गोंयांत केली जाल्यार ती गोमंतकान. गोमंतक हें पयलें वर्तमानपत्र गोंयांतलें मराठी. आनी इतली ते गोमंतकाची लोकांक इतली संवय जाल्ली की सकाळचें गोमंतक मेळ्ळ्या शिवाय च्या वचनाशिल्ली. पळय लोकांक कशी च्या घेवपाक संवय, पूण ती च्या वचनाशिल्ली गोमंतक मेळ्ळ्या शिवाय. अशे पद्दतीन गोंयांत गोमंतक सुरू जालें. अशा ह्या गोमंतकाचो हो दिवाळी आज हांवें असो चाळून पळयला. खरोखरच तूं संपादक आनी तुमी कार्यकारी हाजे लोकांक की तोखणां एंतुस्त करपाक जाय. कारण तुमी जे विशय निवडले ते अत्यंत म्हत्वाचे आनी गोंयच्या हिताचे दृश्टीन. कलावंत किंवा नाट्य कलाकार ही गोंयचे संस्कृतीचे एक आन आसा पूर्ण. आनी ते विशय तुमी घेवन ताजेर जो लेख बरयले म्हत्वपूर्ण आसा ते हांवें पूर्ण वाचले नासले तरी साळे ताजे वयल्यान कळटा की तातूंत खूब म्हत्वाच्यो गोश्टी तुमी लक्षांत घेवन ते बरयल्ले आसा. हे खरोखरच तुमचें कार्य स्तुत्य आसा आनी त्या खातीर तुमी अभिनंदनाक खूब पात्र आसा.